Isaias chapter 47 बाबिलोनिये पासत विलाप. देव सोकला धुलींत बस, बाबिलोनियेचे आंकवार धुवे, जमनीर बस, शिवासन ना तुका. कालदेकारांचे धुवे, मंजूल आनी मधुर म्हणून कोण तुका आनीक लेखचो ना. चल उठ, आतां दांट्यार बसून तुजें पीठ दळ. तुजी ओळ काड, तुज्या घागऱ्याक कास मार, तुजे पांय उक्ते दवर, नदी उतरूंक लाग. विंगली जावन दी तुजी कूड, सगल्यांक दिश्टी पडून दी तुजी लॉज. हांव सूत घेवंक वेतां, कोणूच म्हाका आडावचो ना. आमचो तारोक म्हणल्यार इस्रायल पवीत म्हूण वंदिता तो ताचें नांव सर सक्तिवंत सर्वेस्पोर. उगीच बस, कालोखांत रिगून राव. कालदेकारांचे धुवे, कित्याक फुडाराक तुका कोणूच राज्यांची धोनीन म्हूण लेखचो ना. म्हजे पोरजेचेर रागार जावन म्हजे दायज हांवें बोश्टावंक सोडले. तुज्या ताब्यांत हांवें तांकां पराधीन केली, पूण तुवें तांकां दोया मोया दाखोवंक नाय. म्हाताऱ्यांचेर पर्यंत तुवें तुजें जूम भोल जोड केली. तुवें अशें चिंतलें, हांव सदांच राणी जावन आसतली. ह्या घडयांचेर तुवें लक्ष घालूंक नाय, आनी तांचो शेवट कोण जायत तो तुवें चिंतूंकूच नाय. आतां हें आयक, कामचारी अस्तोरये, हुस्क्यावीन बसून तुज्याच मनांत अशें चिंताली, हांव एकलींच, दुसरी आनीक ना, हांव कदींच विधवा जावची ना, भुरग्यां बालांच्या दुखांत हांव केन्नाच पडची ना. तरी पूण अकस्मात एकाच दिसा भितर हीं दोनूय नश्टां तुजेर शेवटोन पडटलीं. होय, अवचितूच तुजेर शेवटोन पडटलीं. मेल्ल्या भुरग्यांचें दूख आनी विधवापण, सगळीं तुजीं घाडीपणां आनी तुजीं गुणादीक मंत्रां तंत्रां कित्याकूच उपकारची नात. तुज्या खोट्यापणाचेर पातयेवन तुवें चिंतलें, म्हाका विचारूंक कोण ना. तुज्या शाणेपणान आनी तुज्या गिन्यानान तुका भुलयली. तुज्याच मनान तूं म्हणटाली, हांव एकलींच, दुसरी आनीक ना. देखून तुजेर नश्ट देंवतले. तुज्या मंत्रां तंत्रांनी पयस करूंक जायना तसलें, तुज्यान वाटावंक जायना तसले हाल तुका भोगचे पडटले. कदींच चिंतूंक नासलेलो काल अवचित तुजेर येतलो. जी मंत्रां तंत्रां आनी घाडीपणान तुजे तन्ने पिराये थावन शिकूंक तूं थकल्याय, ती धरून राव आतां. घडये ती तूं फायद्याक पडटली. तांचे वरवीं तूं घडये भिरांत घालूंक पावतली. बुदवंतांचें मत घेवन घेवन तुका पुरो जालें. नोखेत्रां पळोवन फुडाराक तुका कितें जालोलें तें म्हयन्याच्या म्हयन्याक तुका सांगतात. त्या ज्योतिश्यांक येवन दी आतां फुडें आनी तुका सोडून दी. पळय, ते आपुणूच तोंडाच्या पेंडकुला सारके. उज्यांत तांचो भोसून जावन वेतलो, उज्याच्या जाळांतलो आपलो जीव. तांच्यान निवारूंक जावचो ना शेक घेवंक, आनी दोगतो करून बसूंक उपकारतात तसले इंगले न्हय ते. असले तुका जातले तुजे घाडी मंत्री. तुज्या तरणाटपणा थावन तांची सेवा करून थकल्याय तूं. तरी आतां ते एक एकलो आपआपले वाटेन वेतले. तुका सोडूंक तांच्या मोदल्या कोणाकूच तांक ना. देवाचें उतर हे.